मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नागरिकांक रस्त्यार कोयर उडोवचो न्हय असो उलो मारला। ताका लागून भौशीक भलायकेक हानी जाता अशी शिटकावणी दिल्या। गोंयची कोयर वेवस्थापन पद्दत घटमूट करपा खातीर सरकार आनी खाजगी क्षेत्रांत सुमार 1000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक केल्या अशें मुखेलमंत्र्यान मुखार सांगलां। आर्डेक्स ब्युरो रिपोर्ट। समेस्त गोंयकारांकडे हांव एक उलो मारता की वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात काम हे गोंयांत सुरवात केलां। म्हणजे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें, ताज्या बरोबर इंडस्ट्रियल वेस्ट आसतलें, हॅजार्डस वेस्ट आसतलें, STP आसतलें, ETP आसतलें, बायोमेडिकल वेस्ट आसतलें। सरकारान आनी प्रायवेट सेक्टरांतल्यान मेळून 1000 कोटी रुपया तरी इन्वेस्ट केला। 1000 कोटी रुपया हांव सांगतलो। म्हणजे पुणे आशिल्लो बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट, पिसुर्ल्याचो आसतलो आमचो हॅजार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट, ताज्या पलीकडे आसतले बाकीच्या जाग्यार STP, ETPs हे सगळे कार्यान्वित आसात। म्हणून आमकां गोंय जर स्वच्छ आनी सुंदर दवरतले आसत, इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करता, पयशे स्पेंड जाय तितके आमी करता आनी ह्युमन रिसोर्सूय बी काम खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे म्युनिसिपालिटींतल्या वर्करांचो पयले फावटी विशय हो म्हज्याच सरकारान तांकां रिजॉल्व केलो की तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवपाचो। कारण ते लोक जे खरे कचऱ्यान काम करताले तांकां खरी गरज आशिल्ली, तांकां सपोर्ट दिवपाचो आनी ताका सगळ्या आमदारांनी बी ताका तेंको दिलो। जेन्ना हांवें हाडलो तेन्ना एप्रिसिएट केलें आनी म्हाका दिसता तांचे डिफरन्सीस तांकां मेळपाक सुरवात जाल्या। फुडेंय बी इवन दो म्हाजो तर विचार आहा तांकां टायम टू टायम मेडिकल फॅसिलिटीज आसतल्यो, तांच्या हेल्थाची काळजी घेवपाची, ही गजाली सगळ्यो म्हाज्या सरकाराच्या वतीन आमी टायम टू टायम करतले आनी तांकांय बी बरें सावध मेळो हाच्या खातीर आमी सगळे जाण वावुरता।